नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार हांव दीप्तिका कोळकराची टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो सांगेर पिकावळी सकयल नाशिल्ल्या सुवातींत येतली IIT म्हणटा मंत्री सुभाष फळदेसाय कुल्ल्यो पोसपाच्या धंद्यात आसा भरपूर फायदो लोकल मागणी सयत एक्सपोर्टाकूय वतात कुल्ल्यो कळंगूट पुलिशेन भिकाऱ्या आड राबयली मोहीम पर्यटकांक त्रास करपी भिकाऱ्यांक पुलिशेन उखलून घेतले ताब्यात कोलवा दर्यांत तरणाट्याक बुडून मरण पुराय दीस सोद घेवन कूड मेळ्ळी माजोड्ड्या सांतिनेज वाठारांत परतून फोडली घाणेऱ्या उदकाची पायपलायन हळशिगावण्या वासाक लागून लोकांक जाता त्रास आनी बेल्ले वेळसांवच्या रस्त्याच्या कामाक थळाव्यांनी दिवच्यो जमनी ना जाल्यार भाटकारांक दिवची पडटली NOC समाजसंवर्पी रॉकेझिनो डिसूजाचें वक्तव्य आता खबरो विस्तारान सांगेर रिवणा वाठारांत येवपी IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेटोस विरोध करतात हो प्रकल्प कोणाच्या शेता भाटान आशिल्ल्या सुवातींत येवचो ना अशें विधान मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन IIT बाबतींत लोकांची दिशाभूल करता असोय फळदेसायचो आरोप सांग्यार सडो आशिल्ल्या वाठारात IIT प्रकल्प येतलो कोणाची शेतां भाटां तशेंच पिकावळी सकयल आशिल्ल्या जमनीत IIT उबारचे नात अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या जी बरी व्यवस्थित जी लँड आसा जी परफेक्टली ज्या जाग्यार कोणाची शेती भाती माड ना ज्या जाग्यार फॉरेस्ट ना ज्या जाग्याचेर हिल्स ना कटींग करपाक पडचें ना अशी एक प्लेन सरफेस आमकां पळोवपाक जाय जी जमीन गेले ते 40-50 वर्सां कसलेच तरेचें प्रोडक्शन ना कळ्ळें न्ही तातूंत माड नासतले माडयो नासतल्यो तातूंत भितर शेत नासतलें काजी नासतल्यो बाकीचे अशे लँड आमी पळयले हातूंत भितर आतां टॅक्निकल टीम येतली दे वील गीव अ नॉट दॅट दीस इज अ परफेक्ट हें सरकार जे जमीन हँडओवर IIT कडेन दिता मागीर तांचो प्रोसेस स्टार्ट जातलो सो हो आता स्पीडअप जातलो प्रोसेस रोखडो जातलो दक्षिण गोंयचो खासदार आसून एकदाय सांगे मतदारसंघात फावट मारूंक नाशिल्लो खासदार फ्रांसीस सार्दिना IIT पिकावळीच्या जमनीत येता अशें सांगून लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला ग्रामसभेनूय तेका ग्रीन सिग्नल आमी दिला पळयात लोक जे बोवाळ घालता पळय की आमी ओपोज करतले तुमी कित्याक ओपोज करतले जेन्ना फूल आमचे 7 पंचायती सांगे मतदारसंघांतल्यो किंवा केपें मतदारसंघांतले किंवा केपें तालुक्यांतल्यो सगळ्यांक जर IIT जाय जाल्यार तुमी हांगा तालिगांवच्यान पणजेच्यान आनी फोंडेच्यान आनी खंयच्या सत्तरीच्यान कित्याक वतात आमकां विचारा न्ही आमकां कितें जाय तें आतां सार्दिना सारको मनीस MP जावन त्या गांवांत भितर 5 वर्सां पांय दवरना आनी ताच्या सुपीक तकलेंतल्यान अशी उतर येता की सुपीक जमीन म्हणून सुपीक जमीन जाल्यार तेन्ना केन्नाय वचून तूं पळय आनी लाय मरे तुका निवडून दिल्ला आसा ती सुपीक जमीन कल्टिवेशना हाड म्हणजे आतां तांचे तकल्योय सुपीक जावपाक लागले आसात IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेटोच विरोध करतात IIT गोंयांत जावपाकूच जाय हांव ह्या मताचो अशें मंत्री सुभाष म्हणटा वेन इट कम्स प्रॅक्टिकली आय वील फेस इट हांव म्हणजे खंयचेय प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही ते कोणाच्या हांच्या धमकेक घालून लावून वचना आनी तांकां जर जाय न्ही जाल्यार लोक कितें आसा ते आन्सर करतले कळ्ळें न्ही लोकांनी डिसायड केल्लें आसा कोण कितें करपाचें आसा पळय न्ही ते लोक डिसायड करतले आनी तुमी हो अजेंडा घेवनूच इलेक्शनाक गेल्ले न्ही IIT जाय हांवें अजेंडा घेवन हांव इलेक्शनाक गेल्लो आसा इट इज नॉट ओन्ली ऑन दीस सायड वेन इट वॉज मावलिंगे यू वील फायंड मल्टिपल डिबेट्स ऑन IIT मावलिंगे जावं सत्तरी बी गेला तेन्ना म्हजे कितलेशेच डिबेट जाले की IIT गोंयांत भितर जाय म्हणून वेन इट वॉज इन लोलये म्हजे डिबेट जाल्ले आसात की IIT गोंयांत भितर जाय म्हणून इट इज नॉट ओन्ली बिकॉज इट इज कमींग ऑर आय एम प्रपोजींग इट फॉर लास्ट म्हणजे 4-5 वर्सां म्हजो स्टँड आसा IIT खंय तरी जावपाक जाय
and fortunately it has come to my village. It is not only my constituency, it is at my village. सो तुमचो एक गांव तोच म्हजो गांव म्हणजे आतां तरी ती रिवणा प्रॅक्टिकली रिवण मतदारसंघ जालो जाल्यार म्हजें घर कावरे पंचायतीन भितर म्हज्या घरा कडच्यान एन्सेस्ट्रल घरा कडच्यान 2 किलोमिटराचें आसा. खुबश्या लोकांनी म्हणलें तेन्ना IIT जर इतकी बरी जाल्यार तुज्या घरा कडेन व्हर म्हणून. तुम्ही सो म्हणजे फॉर्च्युनेटली इट हॅज कम टू माय प्लेस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुल्ल्यो पोसपाच्या व्यवसायात खूप फायदो आसा. वेवस्थीत प्रशिक्षण घेवन कुल्ल्यो पोसपाचो व्यवसाय करीत जाल्यार तातूंतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता. कुल्ल्यो पोसपाच्या व्यवसायाविशीं पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयांत आयलो आनी फीश करी रायस खाल्लें ना जाल्यार कितें खाल्लें अशें म्हळ्यार तें चुकीचें थारचें ना. गोंयच्या नुस्त्यां सयत गोंयचे सी फूड लेगीत बरेच फामाद. खुबे, कुल्ल्यो, सुंगटां, शिणाण्यो तशेंच हेर सी फुडाचेर गोंयकारां सयत गोंयांत येवपी पर्यटक लेगीत ताव मारतात. नेमके ह्याच संदेक वळखून संपत देसाय आनी डबन्स्की सुवारीस हांणी भांगर केला. कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करपी ह्या 2 वेवसायिकांनी कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायांत कशी संद आसा ते ह्या दोगां तरणाट्यांनी दाखोवन दिलां. कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायांत बरो पयसो आसा. कुल्ल्यो पोसपाचे तज्ञ समजून घेत जाल्यार ह्या वेवसायांतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता अशी माहिती कुल्ल्यांचो वेवसाय करपी संपत देसाय हांणी दिली. आपणे चेन्नय सावन प्रशिक्षण घेवन हो वेवसाय सुरू केला. तशेंच वर्टिकल केज सिस्टम वापरून कुल्ल्यो पोसतात अशें संपत सांगता. तर ताका अशें आसा, आमची एक दुसरी बिझनस आसा मिटअप म्हणून. तातूंत आमी कितें करता, आमी स्टार्ट केल्लें तें कोवीड टायमाक डिलिव्हरी ऑफ मीट आनी तुगे फीश बी आसा पळय टू लोकांचे डोर स्टेप आनी इवन टू रेस्टॉरंट्स. तें करतना आमचे कितें रियलायज जालें की खूब डिमांड आसा क्रॅब्सा खातीर. लोकांक लोकली आमचे लोक खूब खाता, प्लस रेस्टॉरंट्साकय तांकां खूब डिशीज करता आनी जे भायले ट्युरिस्ट येता स्पेशली फॉरेनर्स बी तांकां डिमांड आसा. पूण सप्लाय ना. आमी मागीर फुडें आनी स्टडी केलें सप्लाय कित्याक ना. कारण कितें जाता, सद्याक इंडियेक जितले क्रॅब्स कॅच जाता वायल्डांक ते सगळे एक्सपोर्ट जाता फ्रॉम चेन्नय, फ्रॉम बॉम्बे, वेस्ट बेंगॉल त्या सायडीन. आनी लोकल सप्लाय आसा ती कमी आसा. तर आमी आनी विचार केलो की कशी ती सप्लाय वाडोवंक शकता, कारण वायल्ड कॅच आसता तें लिमिटेड आसता न्ही. तर आमी जेन्ना स्टडी केलें तेन्ना आमी रियलायज केलें की हे सावथ ईस्ट एशिया मार्केटां बी अशी सिस्टम वर्टिकल सिस्टम खूब जाला. तांचे कडेन इवन 10,000 युनिटाचे सेटअप आसा आनी ते थंयच्यान आपल्या सप्लाय करता. ती सुद्दां मीट जायन जाता की मागीर इंडियेसान एक्सपोर्ट जाता क्रॅब्स. तर आमी विचार केलो की अशी सिस्टम जर इंडिया आयली जाल्यार कशें जातलें, इवन आमची सप्लाय वाडटली न्ही. इवन इफ आय वॉन्ट टू एक्सपोर्ट ना जाल्यार आमचें जर लोकल सप्लाय करपा जाल्यार सप्लाय वाडटली. म्हणून आमी हाजेर फोकस केलो आनी तेन्ना आमी आनी थोडें स्टडी केलें इंडिया कोण करता. सद्या 2-3 कडेन आसा लोक स्मॉल स्केलीचेर करता ते. तर आमी विचार केलो चलो 1000 स्केलीचेर आमी स्टार्ट करया आनी ताजे नंतर एक्सपांड करचें. सद्या आमचो जो सेटअप आसा 1000 सेटअप केलेले आसा आनी दॅट इज आनी स्पेस फॉर आनी 1000. हाजी कितें बरें आसा की लिमिटेड स्पेसीन तुमच्यान खूब क्रॅब्स करपाक जाता. ओपन पॉन्ड कल्चर जे लोक जनरली करता तातूंत प्रॉब्लम कितें आसा, क्रॅब्स कॅनिबलिस्टीक आसा, ते एकमेका कडेन एकमेकाक खाता. म्हणजे एक स्मॉल एरिया तुज्यान सामकेच क्रॅब्स दवरपाक जाता. सोल्युशन कितें आसा, तुमी वर्टिकल करपाचें. जशें आमी लोकांचें करता न्ही, जर स्पेस कमी आसा आमी बिल्डींग बांदता, तशें करून आमी बॉक्सान कितलेय वयर करून ते दवरपाक जाता. पर बॉक्स एक क्रॅब आसता. तर आतां ह्या एरिया हांवें 1000 क्रॅब्साचें सेटअप केला. सेम एरिया जर हांव ओपन पॉन्ड करतलो जाल्यार म्हाज्यान 200 क्रॅबच दवरपाक जाता. म्हणून आमी वर्टिकलांक गेले. ह्या कुल्ल्यांक गोंया सयत विदेशांत लेगीत मागणी आसा. गोंया बरोबरूच मंगळूर, कारवार तशेंच विदेशांत व्हड मागणी आसा अशी माहिती संपत देसाय हांणी दिली. क्रॅब्साक कितें जाणा, ब्रॅकिश वॉटर लागता. ब्रॅकिश वॉटर म्हणल्यार कितें, तुगे जेन्ना न्हंय आनी सी ज्या जाग्यार मेळटा पळय थंय जे वॉटर आसता, सी जे आसता पळय ताची सॅलिनिटी खूब हाय आसता, अरावंड 35 बी. आमकां लागता अरावंड दॅट 25 सॅलिनिटी, 25 to 30. तर आमी तें उदक हाडटा, हांगा बेतलांतल्यान हाडटा आमी आनी तें उदक ह्या सिस्टमींतल्यान पास करता. आतां सिन्स हे सिस्टमींग आसता, इट्स नॉट इन द नॅचरल एनवायरमेंट, तुका तें फिल्ट्रेशन करचें पडटा. आतां आमचें सिस्टमींग कितें आसता, तुगे वेस्ट वॉटर भायर सरलें तें पयलीं तें सॉलीड पार्टिकल्स फिल्टर जाता,
तेजे नंतर आमी एक बायोफिल्ट्रेशन युनिट म्हणून आसता, तेतून बॅक्टेरिया आसता, ते अमोनिया ब्रेक डावन करता, सगळें अमोनिया काडून उडयता. तेजे नंतर आमी UV फिल्ट्रेशन करता आणि मागीर परत तें उदक त्या सिस्टमीन वता. सो इट्स कायंड ऑफ ते क्रॅब्साचो एक्वागार्ड केल्ल्या भशेन. सो सेम वॉटर म्हाज्यान 1.5 म्हयने तशेंच चलोवपा जाता. तेजे नंतर ताका ट्रीट करून डिस्पोज ऑफ करपा जाता. तितले डिस्पोज ऑफ करपाक गरज ना, तें सुद्दां टॉप अप करून तुज्यान चलोवपा जाता. दॅट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम. तातूंत कितें जाता, तुज्यान एक फावटी उदक हाडलें देन तूं 1.5 म्हयने म्हळ्यार टेन्शन फ्री, इवन 1.5-2 म्हयने म्हळ्यार. कितली वर्स जाली तुमी हे स्टार्ट केल्लें? हें आमी लास्ट इयर सुरू केल्लें ऑगस्टाक, सो 1 year प्लस जालें आतां. आनी आतां रेग्युलरली क्रॅब्स वता. आतां तुमी खंय खंय घालतात, खंयच्या खंयच्या मार्केटान? सो आमचे जशें हांवें पयलीं सांगिल्लें, आमची मिटअप बिजनस आसा, तातूंतल्यान आमी डायरेक्ट मार्केटींग करता टू डायरेक्ट लोकांक, आनी आमचे रेस्टॉरंट पार्टनर्स आसा तांकांय सप्लाय करता. तेजे नंतर आमचो सोर्स आसा आमचे प्रोक्युरमेंट, आमी मँगलोराक एक डिलरांतल्यान आनी कारवारसान आनी इवन लोकली घेता. जो आमचो मँगलोर डिलर आसा तो एक्सपोर्टरूय बीन, सो थोडे लॉट आमी ताकाय परत धाडटा वन्स दे आर रियली गूड क्वॉलिटी फॉर एक्सपोर्ट्स. सो हे 2 मॉडल आसा, डायरेक्ट लोकांक पावोवप, रेस्टॉरंटाक पावोवप, लोकल मार्केटाक, नाजाल्यार एजंट्स थ्रू एक्सपोर्ट करपाचे. कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करपाक केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो आसात. तशेंच गोंय सरकाराचे नुस्तेमार खातें लेगीत प्रशिक्षण दिता अशी माहिती संपत हांणी दिली. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कळंगूट पुलिसांनी शेनवारा भिकाऱ्या आड मोहीम राबयिल्ली. ह्या मोहिमेत पर्यटकांक त्रास करपी कळंगूट वाठारांतल्या भिकाऱ्यांक पुलिशेन उखलून तांकां ताब्यांत घेतले. गोंय हें पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान कितलेच पर्यटक हांगा येतात. भिकाऱ्याचो त्रास पर्यटकांक जावचो न्हय म्हणून कळंगूट वाठारांत अशी मोहीम सुरूच आसतली अशी माहिती कळंगूटचे निरीक्षक परेश नायक हांणी दिली. अशे मायग्रंट्स जे हांगासर येवन हांगासर बसती करतात ताचेर खंय तरी एक नवीन ड्रायव्ह सुरू केल्ली आसा. कलंगूट पंचायत तशेंच कलंगूट पुलीस हांच्यानी कोलॅबोरेटेड वॅगन्सांचेर एक ड्रायव्ह केलेली आसा. आनी आज तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की जे बागा कलंगूट कांदोली ह्या वाठारांत आशिल्ल्या बॅगर्सांचेर सध्या तांचो नियंत्रण आसा. तांच्यांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या बॅगर्सांक आनी तेंची पुरेपूर अशी कारवाई करण्यात वयतली. शुक्रारा इश्टान सयत कोलवे दर्यादेगेर धांवपाक गेल्लो वेलेंगिनो पिंटो हो तरणाटो बुडलो. ही घडणूक 11 ते 12 वरां मदीं घडिल्ली. थळाव्या नुस्तेकारांनी जाळे मारून ताका सोदपाचो यत्न केलो पूण तो मेळूंक ना. कोलवा दर्यादेगेर भुरगे खेळपा खातीर गेल्ले. फुटबॉल खेळून जाल्या उपरांत आपल्या 3 इश्टां सयत वेलिंगिनो न्हांवपाक दर्यांत गेलो. उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान सगळे बुचळपाक लागले. 3 जाण उदका भायर आयले पूण वेलिंगिनो येवंक ना. थळाव्या नुस्तेकारांनी रापणीचे जाळे घालून सोदपाचो यत्न केलो. भरतीचो वेळ आसून लेगीत जेन्ना हे भुरगे उदकांत देंवले तेन्ना लागसारच्या टॉवरा वयल्यान जीव रक्षकांनी तांकां येवपाक सांगपाक जाय आशिल्लें. तांच्यांनी कसलेच तरेची सुचोवणी दिवंक ना. जीव रक्षकाच्या हलगर्जीपणा लागून भुरगो बुडलो अशें नुस्तेकार ड्युमिंगो रॉड्रिगीस हांणी सांगलें. बिचीर वयता हिंगे येयले डायरेक्ट येयले हिंग उदक न्हांवपाक लागलो. उदक न्हांवन ते अकस्मात सकयल गेले उदक न्हांवले आनी तो हांगा बी कारण तो पयलीं गेले उदकान. मागीर उदक कितें ओडटालें सकयल ते उदकाची कितें पळटो आनी एकल्या भुरग्यान धरलो ताका शेवटिलो आनी तो उदकांतल्यान देंवन गेलो. मागीर मेळोंक ना. मागीर हांगा लायफ गार्ड आसा ना कोण आसना. मागीर हिंगसो ते थिंगा सायकल आहले सायकल घेयले आनी ते लायफ गार्डा बरें गेले ते पाडेन. थिंगसो मागीर आपोवन आनी मागीर सोदपाक लागले सगळे. आतां 11:30 असो 10:30 ना अजून मेळोंक सोदता न्हू. आतां ते सोदिता आतां सद्या ऑर्डरी सोदिला म्हळ्यार सद्या आमी हिंग नेट घालून तुका आमी चोयले तुगे भावान बी धोमरोडान नेट हाडले आनी आमी सगळे सोदिले मेळोंक. फुटबॉल खेळपा पयलीं सांगून गेले इथं आनी एकलो जोसू आहा म्हणटा तेणें तेगे डॅडी सांगिल्ली आपूण फुटबॉल खेळो वचून सांगिल्लें तेका फोटी मारली घे मागीर सगळे आमगे तेगे ती घरावा गेली आनी सगळे उलयली आनी वचना म्हणटा आमकां पोतून गेला आनी आमकां तेंच बरं आयली.
कोथुरी मागीर डायरेक्ट ते गेले सगळ्यांक बंद जाली सगळ्या भुरग्यांक गेली सगळे डायरेक्ट गेले एकलो गेलो जाल्यार एकलो तरी आसपा जाय न्हू कितको जाताले जाल्यार जावपा जायना न्हू एकलो घुसपा तूं एकलो ते एकलो राव आनी एकलो वच न्हू ते म्हणटा ते भुरगे म्हणटा हिंगा एकलो तुका लायफ गार्ड ना हिंगा कितें करपाचें आं लायफ गार्डाचेर कंप्लेन करपा पडना ना लायफ गार्ड माझी 300 आहा पळय तरी माझी धांवन येयले लायफ गार्ड आयज सकाळ धाडले पुराय दीस सोद घेवन ह्या भुरग्याची कूड रातची माजोड्डा मेळ्ळी. काल सकाळी कोलवा 4 जाण भुरगे न्हांवपाक गेले कोलवा बिचार तातूंत भितरलो वालेंतीन पिंटो हो 15 वर्सांचो भुरगो व्हांवून गेलो ताजे नंतर ताची बॉडीचो शोध घेवपाक सुरवात जाली. लोकल्साच्या म्हणण्या प्रमाणे थंय जो लायफ गार्ड आशिल्लो तो थंय नाशिल्लो आनी त्या टायमार बाकीचे भुरगे आशिल्ले तांकां 1 किलोमिटरभर बेतालबाटी वचून लायफ गार्डाक आपोवचें पडलें. तो पर्यंत भुरग्याची बॉडी नाच जाली थंयच्यान आनी काल राती सोदून मागीर लायफ गार्डांची बॉडी माजोड्ड्या मेळ्ळी अशी माहिती आमकां पुलिसांनी दिली. गौरांग प्रभू मळकर्णीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांतिनेज वाठारांत परतून एक फावट घाणेऱ्या उदकाची पायपलायन फोडल्या. ताका लागून शीतल हॉटेला सामकार घाणी पडल्यात. हळशिकावण्या वासाक लागून थळाव्या लोकांक सामकेच नाकापुरो जाला. सांतनीस वाठारांत स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा. शीतल हॉटेलाचे कुशीक फोडून दवरला. स्मार्ट सिटीचे काम करपी कामगारांनीच ही पायपलायन फोडल्या पूण कंत्रकदार आयकून घेवपाक तयार ना. तो हे खापर शीतल हॉटेलाचेर फोडटा. हे हांगाचे पळय ओवरफ्लो ऑफ सिवेज जाता पळय ती आमी इंटिमेशन मॅसेज हेका धाडलेली PWD मिनिस्टर आनी तेजो PA तेणी सांगलें आपूण आय विल सी इन द मॅटर. आतां काम स्टार्ट केलें दुसऱ्या दिसा काम स्टार्ट केलें आनी तेंच्यांनी तो चेंबर बीन बांदलो आतां जाल्यार कितें तो सिवेज तो ओवरफ्लो हें जाला पळय ती हॉटेलाची म्हणटा तो हॉटेलकार म्हणटा तो टँकर हाड आनी खाली कर म्हणून हॉटेलकाराची मिस्टेक आहा जाल्यार सगळो फट तेजे कडेन घेवया. ही पिटीचो मिस्टेक ऑफ द हॉटेलकार आमी तेजे कडेन पयशे घेवया सगळे रिपेराचे सुद्दां पयशे घेवया. तुमी पायपलायनी फोडटा आनी तुमी तेंचे कडेन दुसऱ्या कडल्यान पयशे घेतात. मॅडमीक फोन मारलो आमी मॅडम म्हणलें टँकर धाड काड ती म्हणटा ती तेणीच रिपेर करून जाय कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टरान कोणी फोडना पळय तेणीच रिपेर करून जाय. पूण आतां तेंच्या दोगां भितर कॉन्ट्रोवर्सी सफर जावपाची कोणी हमारा स्कूल इज देर ही पळय भुरगीं भायर खेळटा तांकां आतां पळय बिडींग ऑफ मॉस्किटोज हें जाय जाल्यार कितें आमकां डेंगूच आहा प्लस फॉल्सिफॉरम मलेरिया आहा तितून आतां पळय क्लियर वॉटरान तुका हें जाता डेंगू जाता डेंगूचे केसी चालू आहा आनी हे केस आनी केअर कोण दिलें ना. आतां तेणी काम सोडून तो गेलो म्हणजे आतां आमी आतां कोणा कडेन उलोवपाचें आनी कोणाक सांगपाचें बाबा हें करा म्हणून कित्याक भुरगीं आहा थंयसर बाकीचे लोक आहा रेजिडेंटल तांकां कोणूच केअर करिना. आतां एक दिसता सारकें सगळो ओवरफ्लो जाला तो 4 दीस जाले प्लस ओपेज दुसरें सांगपाचें म्हणजे नळाचे पायपलायन बी फुटलेले आहा त्या इंजिनियराक आमी सांगलें इंजिनियर म्हणटा पयलीं सिवेज क्लियर कर आपूण म्हणटा उदकाचें आपूण मागीर रिपेर करता प्लस सिवेज क्लियर जायना तो बरें उदकाचें क्लियर जावचें न्हू आनी उदकाचें क्लियर जायना जाल्यार हें दोनूय कंटामिनेशन जातलें. घाणयाऱ्या उदकाक लागून सांतनीस वाठारांत घाणी पडल्यात. थळाव्या लोकांक तशेंच रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक हळशिकणे वासाचो बरोच त्रास जाता. एक्चुली हें 2 म्हयन्याचें काम न्ही तेंच्यांनी फोडला तेन्ना काम रिपेर लेटर घेतात कंप्लेनी केल्यो कंप्लेनी करून सुद्दां तेंचेर एक्शन जावना म्हणून आमी जेन्ना PWD मिनिस्टराक आनी तेजे PA ग्रेंडराक आमी जेन्ना मॅसेज घातली बरोवन तेजे आनी विडियो घातले दुसरेच दिसा इमिजिएटली काम स्टार्ट केलें. आमी मिनिस्टराक आनी थँक्स म्हणलें काम स्टार्ट केलें म्हणजे आतां हें काम करिना ते केलें टँकर आतां म्हाका एकूच जाय टँकर आमी काडपाचो हॉटेलकारान काडपाचो हांव ताका हॉटेलकाराक कसो सांगू तेजो तो म्हणटा आपली मिस्टेकूच ना तेजी मिस्टेक आसली जाल्यार आमी सगळें काम तेजें रिपेर करून घेवया क्लियर आसा मागीर सगळें क्लियर आहा तेजें भायर दिसता तुमकां आतां तेंची जर क्लियर आहा हांव सगळो एक्सपेंडिचर हॉटेलकारा कडेन आमी घेवन येता म्हणजे ते करून सोदना बके म्हणटा आपूण हिरो अरे तुमी हिरो कितें करता कॉन्ट्रॅक्ट करता म्हणजे दुसऱ्याच्या भुरग्यांक त्रास ना आमी कित्याक गेले बिचारान पळय भुरगीं आहा आमची भुरगीं आहा आमची दोन हांगा शिकयता थंयसर भुरगीं आहा आय एम द रेजिडेंट ऑफ कंट्री सगळे हे म्हाजे आमचे फ्रेंड सर्कल प्लस माय रिलेटीव तांकां त्रास जाता कोण फुडें येवन सोदिना ती आमचेर मागीर रिवेंज घेता म्हणून रिवेंज घेयना मलेरिया जावन डेंगू जावन मरच्या परस आमकां भितर उरयलो बरो म्हाका प्रॉब्लम कांय ना. दीस इज वॉट आय रिक्वेस्ट ऑथॉरिटीज कन्सर्न ऑथॉरिटीज
रिपेअर इमिजिएटली तांकां तर काडून जाय काडा तुमी तुमचे कडेन कोणा कडेन जे पयशे दिवपाक जायना जाल्यार म्हाका सांगा आमी कलेक्ट करून आमी हांगा बसता तुजेर आनी डोनेशन करता आनी टँकराचे पयशे येता इवन रिपेअराचे पयशे जायना जाल्यार आमकां सांगा आमी कलेक्ट करता आनी पयशे येता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. बरोच तेंप प्रलंबीत आशिल्ले बेल्लेम वेळसांवच्या रस्त्याच्या कामाक आतां सुरवात जाल्या. सुमार 8 लाख रुपये खर्च करून झेडपी निधी खाला ह्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक हात घाला. अंतर्गत रस्त्याचे काम जर करतलो जाल्यार थळावे जमनी दिनात जाल्यार भाटकाराक जमनी मेळोवन दिवच्यो पडटल्यो ताका पर्याय ना. बेल्लेम वेळसांवच्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभा उपरांत समाजवावरपी रोकेजिनो डिसुजान हे उलोवप केलें. एज अ सोशल वर्कर सगळे मुझ बरोबर आहाय आमचे गांवचे लोक आनी आज हांव पयले सारके आमच्या झेडपीक मेलसेना वाजाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरो आमचो बाब रेमेद ताणें खूब तकस घेतला हो प्रोसीड करपाक आनी जो ओनर बाब मारियन रोड्रिगीस जो रोड इतलो वर्सां हें आसलो करपा जायनासलो ताणें आपल्याची व्हडली प्रॉपर्टी दिल्या ही करपाक आनी ताका आज झेडपी हातांतल्यान तारगन मेळटा. सो आज उलयले ते भाशेन आमचे इंटरनल रोड हांव काली MLA को उलयलां. सो इंटरनल रोड थोडे एनओसी दिनाय. सो वी हॅव टू गो फॉर एक्विजिशन. सो एक्विजिशन तर जायना सो आमचे इंटरनल रोड जावपाचे न्हय. आयज वेलसांव पाली बेल्ल्यान हो रोड आमी घेतलेलो आसा. जायतीं वर्सां जालीं तो रोड सारको पाड जाल्लो आहा चलोंक सुद्दां मेवना लोकांक आनी आमच्या 5 मेंबरान म्हाका रिक्वेस्ट केलें की हो रोड मातशें घेवचो म्हणून. सो हांवें तो झेडपीचेर तो घेतलो आसा. 8 लाखाचो तेजो एस्टिमेट आहा आनी हो रोड सारको पिड्डार जाल्लो आसा. हांव आतां भितर सोन येता तेन्ना रोड सारको बरो आहा पूण भितर घरा कडेन वचपाक लोकांक जायतो त्रास जाता ह्या रोडाक लागून. लोकांक सारकें चलोंक पासून मेवनासलें. आयज हो रोड झेडपी लेवलाचेर करून हांव आमच्या बारीक लोकांक हें दिवपाक सोदता. तांकां जायतो हेल्प जातलो हे रोडाचेर हें केलो रोड केलो जाल्यार. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांनी SGPDA मार्केटांतले प्रश्न सुटावे करचे म्हणून शेनवारा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतली. SGPDA मार्केट म्हज्या मतदारसंघात येता. होलसेल नुस्तें विक्रेते 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकतले. देखून तांकां कंत्राटदारान सकाळचे 10 वरां मेरेन नुस्तें विकपाक परवानगी दिवची म्हणून सोपो कंत्राटदाराक आदेश दिल्या अशी माहिती फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिली. नुस्तेकार गोंयकार जी आयल्या ती आनी तांचो ट्रेडिशनल धंदो आहा. आतां इन किपींग वीथ SPDA डिसिजन अशी SPDAचें डिसिजन कितें आहा. SPDAचें डिसिजन आहा की रिटेल थंय विकूंक मेळचें ना. ती पाट्यांनी विकतात आनी ती 10 मेरेन ती क्लियर जाता. ही फॅसिलिटी तांकां आमी पयलीं दिली. मेजर इश्यू जाता कॉन्ट्रॅक्टराक इश्यू जाता म्हणटा तो भायर तातून डिसिप्लीन उरना हो ताजो मेन प्रॉब्लेम आहा. सो ती डिसिप्लीन मेंटेन करतली आनी 10 मेरेन ती विकतली. फाट्यांनी विकतली बशयांनी न्ही. हें तांकां समजायिल्लें आहा ताकाय सांगिल्लें आहा. 10 मेरेन तांणी बसून आनी मार्केट म्हजे मतदारसंघात येता. आमी थंय कांय डिमांड करना. गोंयकारा खातीर केन्ना केन्ना वी हॅव टू स्टेप इन आनी गोंयकाराचे म्हळ्यार स्थानीक मनशाचे इंट्रस्टान हांवें ताका तशें डायरेक्शन दिल्लें. इंडिया आघाडी कडल्यान आमी आमंत्रणाची वाट पळयतात. जर तांच्या कडल्यान आमंत्रण आयलें जाल्यारूच आमी चर्चा करपाक तयार आसात आनी ते उपरांतूच आमचें म्हणणें मांडटले अशें RGPचो सुप्रीमो मनोज परवान सांगलें. गोंयच्या राजकारणांत सडेतोड विरोधी भुमिका मांडपी गोंयचो प्रादेशीक पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची इंडिया आघाडीत कितें भुमिका आसतली असो प्रश्न मनोजाक विचारलो. मनोज म्हणटा RGP गोंयचे वेगवेगळे विशय घेवन पुराय गोंयभर वावुरता. दोनूय सिटांचेर वेंचणूक लडोवपाक RGP तयार आसा आनी दोनूय सीट जिखतले अशी आस्त आमी दवरतात. पूण जेन्ना इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो प्रश्न येता तेन्ना तांच्या कडल्यान आमकां अजून आमंत्रण वा फोन सुद्दां येवंक ना. देखून तांकां तेंको दिवप काय ना हो निर्णय आमी घेवंक ना. ते भायर सीट वांटपाचेर अजून कसलीच स्पश्टता ना. देखून आमी वाट पळयतात अशें मनोजान सांगलें. कितें आहा पळय इंडिया अलायन्स हे वयले जितले पॉलिटिकल पार्टीज आसा चडशे ते तेंच्यांनी आतां जे BJP अगेन्स्ट आहा तेंच्यांनी युनायटेडली एक इंडिया म्हणून अलायन्स केला. आतां प्रॉब्लम हा की लास्ट तेंची जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना जे आमी फॉलो करता त्या रितीन आमकां न्यूज आसली की ते आतां सीट शेरिंगेचेर फुडें उलयतले आनी रिजनल पार्टींक ते कन्सिडर करतले म्हणून. मेजरली रिजनल पार्टी जे आसा पळय ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग आहा थंयसर तांकां ते कन्सिडर करतले म्हणून. आतां ती मिटींग जावन आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1.5-2 म्हयने जाले.
चवथीच्या पयलीं दिसता ती, जाल्यार ते जावन आजून पर्यंत तेंचे सीट शेअरिंगेचेर कसलीच परती मिटींग जावंक ना तेंचे कसले प्रेस कॉन्फरन्स जावंक. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी एक रजिस्टर्ड पार्टी आसा, सो आमकांय तेंच्या कडल्यान इंडिया अलायन्सा कडल्यान आमकां आजून मेरेन कसले टॉक्स करपाक इन्विटेशन येयल्लें ना आमकां कसले तेंच्यांनी फोन सुद्दां करूंक. सो तेका लागून इंडिया अलायन्साचेर भितर वचपाचें काय ना हें डिसिजन आमी घेवपाक शकना, कित्याक आमकां ऑफिशियली काय आजून येवंक ना तेंच्या कडल्यान. आनी तेंचेय सद्या आजून मेरेन तरी क्लॅरिटी नाका की सीट शेअरिंग जातलें काय ना, हे इंडिया अलायन्स फुडें वयतले काय ना, कित्याक सद्या तरी पळयत जाल्यार तेंचे सीट शेअरिंगेचो जो फॉर्मुला आसा तो ड्रॅग जायत आहा. सो तो आतां जातलो काय ना एक क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स वेट एंड वॉच. फुडें जर तेंचे जर आमकां इन्विटेशन येयलें, तेंच्यांनी जर आमकां इन्वायट केलें आनी तेंची जी 15 जाणांची जी कमिटी काडल्या तेंच्यान, त्या कमिटी कडेन जर आमकां मिटींग घेतली जाल्यार फाल्यां मागीर आमी आमचेय पॉयंट्स आमी दवरतले. फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे प्लस पॉयंट कितें, आमचे नेगेटीव पॉयंट कितें आहा, आमी कितें कंटेस्ट करपाक शकता, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यान कित्याक आमकां चान्स दिवपाक जाय, गोंयांतलो पॉलिटिकल सिनारियो सद्या कितें आतां आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले. सो इट इज नॉट की फाल्यां मिटींग घेतली म्हणून आमी तेंच्या वांगडा जॉयन जातले अशें ना, बट मिटींगेक बसून आमी तेंकां आमचे पॉयंट्स दवरतले. पण अजून मेरेन काय 2-3 म्हयने जाल्यार आमकां तरी काय येवंक ना अजून मेरेन. अलायन्साचें कशें आसा पळय, अलायन्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करपाची गरज ना. हांगा सीट शेअरिंग जातलें, म्हणजे तूं हे सीट तूं म्हाका सोड, ते सीट तूं म्हाका सोड अशें करून ते जातले आनी ते मागीर इलेक्शन्स कंटेस्ट करता. हितून मर्ज जायना. फाल्यां अलायन्स केलें म्हणून आमी मत जावचें ना काँग्रेसीक, नाल्यार आमी आपाक मत जावचें ना, नाल्यार ते आनी आमी तेंचो कॅन्डिडेट आनी आमचो कॅन्डिडेट वांगडा वचचो ना. सो हे डिफरंट आसा, अलायन्स इज डिफरंट. बट तरी पूण आमचे कितें पॉयंट्स आसा पळय, फाल्यां आमी सगळेच कॉम्प्रोमायज करपाक शकना, नाल्यार सगळेच आमी सोडपाक शकना. आमचे जे बेजीक आसा, कोर आसा, हे आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले. फाल्यां मागीर तेंचेर आसा ते एक्सेप्ट करपाक काय ना ते, दॅट इज अ लेटर स्टेज. पयलीं इन्विटेशन तरी येवन कितें येता ते. इंडिया आघाडीत सगळे विरोधक एकठांय येवन भाजपाड झुजपाची तयारी करतात. काँग्रेस आणि आम आदमी दोन्ही पक्ष सध्या इंडिया आघाडीत वांटेकार आसात. पूण आर्जीचो प्रश्न येता तेन्ना मनोज आणि आपाचो गोंय संयोजक अमित पालेकारा मदीं कोफुसा पेटला. दोगूय एकामेकाच्या विरोधान उबे आसात. जेन्ना मनोजाक हे बद्दल प्रश्न केलो तेन्ना मनोजान पालेकाराचेर परत फारपेट चालूच दवरलो. अमिताक कितें जाता, अमिताचे सद्या प्रॉब्लम आहा की बाणास्तारीचो इश्यू येयलो तेचेर आंगलट, मागीर भितरले पार्टी भितर तेका खूब तेच्या अगेन्स्ट हें आसा, ग्रुपिजम जाल्लें आहा, तेका भायर उडोवपाचे ट्राय चल्ले. सो हे सगळे कोप अप करता म्हणल्यार तेका ते प्रेशर येयला तेचेर. सो हितून कितें जाला की आरजी आयज कितें करता बीजेपीच्या अगेन्स्ट नाल्यार सरकाराच्या अगेन्स्ट, म्हणजे सरकार कितें रॉंग करता थंय आरजी कितें करता पळय, हें एक तर तेका खबर ना, एक तर तो पळयना, नाजाल्यार पळोवन तो पळयनासल्या भशेन करता. आनी तेका जर दिसता ते बीजेपीचेर अगेन्स्ट उलयना म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता की तेणी आपलो मेंटल चॅकअप करून घेवपाक जाय, कित्याक इतलें उलोवन जर तेका उलयना काय दिसता जाल्यार कितें तरी प्रॉब्लम आहा शुअर. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समस्त चिल्ल्या पिल्ल्यांना माझी नम्र विनंती, घरात फराळ बनत असताना लुडबुड तर कराच, पण जोडीला आईला मदतही करा. त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.